मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सांजू त्या देवाच्या नव्यानाच्या आयच्या 4थ्या दिसा सामुहीक आजाराचो संभ्रम चलोवन व्हरता. ह्या व्हडा संभ्रमाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सोमेजता. प्रत्येक जावन आयचो प्रधान येजाक भोव मानादीक बाप संतोष रोड्रिगास हांकां स्वागत मागता. आयचो संदेश मागणें मोगाचो संबंद घट करता. आज ह्या सांजू तद्देवाच्या पुंतळार देवाच्या कृपेन 3 जोडी पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवटतात आनी कुटुंबा जिणे प्रवेश जातात. ह्या जोड्याक आमी देवाचो आदार मागया. देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन रचलो आनी देवान म्हळें दादल्यान एकसोर आसचें बरें न्ही. ह्या मुखान देवान स्त्रियेक दादल्यातून रचून तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी चडा संवसार बरा. अशे लग्न संस्कार घडोवन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मनशाक आपल्या रचनेच्या कामान तांकां भागीदार केलें. अशें मनीस देवाच्या उल्या पाळो दिवन कुटुंबा जिवीत जियेवन देवाच्या रचनेच्या योजनांत भागीदार जावनूच आयला. हेच उल्या पाळो दिवन आज तेगां जोडी लग्न जिवीत जियोवंक ह्या संस्कारा मुखांत फुडें सरतात. तांणी सुरवात करच्या लग्न जिवितांत अखेर पर्यंत एकामेका मोगान मानान आनी विश्वासीपणान तीर रावोंक आनी देवाक मानोवची शेगुणी जिणी जियोवंक देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद सदांच लाबोन दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेजता म्हूण मागता. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक हांव तुमकां हरी एकल्याक मोगाचो स्वागत मागता. मोगाचेनो आमचे मुखार 3 जोडी आसात, भोव अपुर्ब्यान सोंपतात. आयच्या दिसा ह्या देव मंदिरांत सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाचेर लग्न बंदान ती एकवटतात. ते देखून ह्या तिगांय जोड्यांक तांच्या कुटुंबाच्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात भोव मानादी बाप संतोष रोड्रिगास, आमच्या मंगळूर DSCच्या गवळीक केंद्राचे निर्देशक ते जावन आसात. आमच्या गवळी बापांचे कन्सल्टर जावन ही सेवा ते दिवन आसात.
आणि प्रत्येक जावन कुटुंबा जिनिये केंद्रांत बज्जोडी 7 वर्सांची अपूर्वाची सेवा तांणी दिल्ली आणि तांच्या वेळार जायत्या खाजारी जोड्यांक लग्न जिविताक तांणी तयार केल्ले वो अनुभव तांकां आसा. फिरगजेंत हॉस्पेट फिरगजीचे विगार जावनी 6 वर्सांची अपूर्वाची सेवा दिल्या. सहायक विगार जावन पेरमनूर बेंदोरी गजींत तांणी सेवा दिल्या आणि तशेंच वंसलें शेकाप तांणी जोडलां. मोगाचें नांव आज हांवें तांचे लागीं विचारलें कित्याक की म्हळ्यार गवळीक केंद्रांत प्रत्येक जावन कुटुंबा जिनिये केंद्राचे 7 वर्सां डिरेक्टर जावन सेवा तांणी दिल्ली जावन आसा. आनी खंडीत आयचे दिसा लग्न संभ्रमाच्या ह्या दिसा जोगतो एक प्रधान याजक जावन ते सोंपतात आनी खंडीत आमचे भाग त्या देखून बाब संतोष तुमकां हांगासर जमलेल्या सगळ्यांच्या नांवान मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान ताळयो दिवन पाद्राबाईक स्वागत करया. तशेंच पाद्राबाच्या दाव्या कुशी आसा मानादी बाप हेराल्ड मस्करेनास शिरताडी फिरगजीचे विगार ते जावन आसात. आमच्या मदें एक वकालबाई शिरताडी फिरगजीची आनी त्या खातीर पाद्राप हांगासर आयला आनी तांचे रेस्पेर पाद्रापत करता. त्या लागून पाद्रापाकी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. मोगाचें नांव आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हे मीस भेटयतात. प्रतीक नजरेत न्यू मुंबय मेरी सिक्वेरा सुरतगल दोरती डिसोजा नंतोरू डेनिस फुटाडो आनी कुटाम बडकाळ ग्लॅडीस डिसोजा पानीर ब्लांच रॉबर्ट पिंटो मुंबय राचेल शेल्डन फर्नांडीस दुबय प्रिसिला पिंटो किन्निगोळी ॲग्नेस आनी कुटाम बेल्मान मेटिल्डा रेगो किरेम डेस्मांड रेगो मुंबय सिरिल मिशेल मोंतेरो खाटीबल्ला लीना फ्लेवी मथायस किन्निगोळी हारोन रेनिटा आनी ॲशर डेसा कटील ओलिविया डिसोजा मँगलोर अनिता डेनिस डिसिल्वा बेल्मान जीवन डिमेल्लो ताच्या जल्म दिसा संदर्भी नित्य दरवाडो रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम कटील प्रत्येक ते साव बसोत मीस पेटयतात. मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो राहुल जेक सिक्वेरा आनी सुडाळ उलोवच्या बसोत मीरा फेर्नांडीस पवित कालजावाडो राफेल शेल्डन फेर्नांडीस दुबय प्रवीण जेनेवियो फेर्नांडीस मिलाग्रेस हिल्डा मस्कर्नस किरेम मेटिल्डा रेगो किरेम तशेंच देवादीन सिप्रियन डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. दोरती डिसोजा नंतोरो हाचे सांगता मोगाचें आयचे लग्न संभ्रमाक आर्थीक थरान कुमो केल्ले जायते दानी आसात. ह्या सर्व दानीक आमी आमच्या पात्रोन संतांच्या मजतीन सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून तांचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया. आज ह्या खाजारी जोड्यां खातीर मागतना सकड खाजारी जोड्यां खातीर खाजा जाल्ल्या हर एका जोड्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी फावत आमकां तयार करया आनी हें बलिदान बेडोंक फुडें सरया. मोगाचेनो फादर हॅरी मस्करेनासाक आनी म्हाका हांगासर मोगान स्वागत केल्ल्या आमचो मोगाचो पाद्र्याप मोगाळ विगार आनी तांचो मोग कितलो मोगाळ उतराद्वारी तो वाळटा तें आमी आतांच आयकलें. देखून फादर अनिलाक आमी आभारी जावन आसा आमकां हांगासर आपोवणें दिल्ल्या खातीर आनी हो संभ्रम वर्त्या दबाज्यान आचरण करचें मुखेलपण घेतिल्ल्या खातीर तांच्या मिसावान सदांच पात्रोन सांजूद तांकां आदार दिवन दी. सर्गी बापाची आशिर्वादां जेजू क्रिस्ता मुखान पवित्रत्न्या मुखान तांकां भरपूर मापान मेळोवन दी. मोरी माय सदांच तांकां आपल्या गोपान सांबाळून दी म्हूण जावं दी आमचें मागणें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. देवाक अर्गां दिवचें वर्तें घडीत हें सोम्या सांगता हें आत्मीक जेवण जेवचें आनी सोम्याची कृपा आपणावचें. आनी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमची ही तेगां भाऊ भयणी लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करतात. तांकांच ती जेजूक समर्पितात. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक ताणें आज तांच्या लग्ना जिविताक दिल्ली कृपा घेवन एक बरें लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत जियोंक ती फुडें सरतना तांचे पासत आमी मागया. देव तांकां जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत सांबाळून दी. तांचें लग्ना जिवीत संतोश बरी जावन दी. भुरग्यां बाळांनी तांचें
कुटुंबा जिवीत सोबोवन दी. तशेंच हांगासर सबार आमी लग्न जाल्लीं लग्नां बेस्विकार केल्लीं आसांव आमच्याय लग्ना जिविताक तिस्स करपाक गरज आसा. आमकां लग्ना जिवीत दिल्लो तोच जेजू आमचे सांगाता आसा. आ सर्व काजारी जोड्यां पासत हांगासर हजर आशिल्ल्या काजारी जोड्यां पासत आनी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका काजारी जोड्यां पासत आमी मागया देवान तांकां दिल्लें तें मिसांव देवाक मानता तसल्या प्रमाणे कार्यागात करूंक जाय आसली ती दैवी कृपा तांकां फावो जावन दी म्हूण मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमच्या जिविताचें मौल्यमापन करया. मागणें मोगाचो संबंद घट करता. जर आमच्या जिवितांत मोगा विरोध आमी गेल्या मागण्या जिवितांत अस्कतकाय आमी खंयच्याय तरान देवाक प्रार्थुया ह्या त्या गायी काजारी जोड्यां पासून प्रत्येक जावन आतां आमी मागया.
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन ऐकून घे. या तुझ्या भुरग्यांचे तुझे कृपेचो पावस घाल. तुझे वेदी मुखार ती आज लग्नांत एकवटतात, तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रास वसलयता सासनाच्या सासना. तोबिताच्या पुस्तकांतलें वाचप. तोबियास अंतरुणा वयलो उठलो आनी ताणें आपल्या पत्नीक म्हणलें, मुजे बायले उठ. सर्वेस्परान आमची काकूळट करच्या खातीर आनी आमकां राखच्या खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखून लाभच्या खातीर मागणें आनी विनंती करूंक सुरू केलें. तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससनाक. आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूंक ससनाच्या ससनाक. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमोक आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचली. ह्या दोगांतावन मनशां कोळूप जालें. तुवें म्हळें, मनशान एकसुरे आसचे सारकें न्ही, ताका ताची सारकी एक सांगातीन करुया. सुरेस्परा, कुडूचे वंदवणे लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बगर प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिची काकूळट कर आनी आमी आमची उतर प्राये पर्यंत संतोशान सांगाता जियोनशें कर. आनी तांणी जोगायनी जाप दिवन म्हळें, आमेन आमेन. देवाचें उतर हें. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेश्वर आमचे आशीर्वाद घालो. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेश्वर आमचे आशीर्वाद घालो. सुम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात. सुभागी तुझ्या हाताच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेश्वर आमचे आशीर्वाद घालो. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पती फळादायक दाखवाली बरी आसतेली. तुजी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी बसतली. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेश्वर आमचे आशीर्वाद घालो. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेश्वर आमचे आशीर्वाद घालो. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या व्हड काकुतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दी जाय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. तोवर तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात
आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. तुमचो मोग निश्कपटी जायजे, वायटाक कांटाळून बऱ्याक लाभदल्ले तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती भावंडा भशेन मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवनच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळानातले मिनतेन आनी आत्मेचे उमेदेन सुमयाची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा. कश्टां अनवरां मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत तीर रावा. गरजेन आसलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा. आयले गेलेल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दगदितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हणलें हांवें, शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सक्तांतय एकेच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. साद्या भावंडा सांगाता एका मनान जियेया. आपुणूच बदवून म्हण लेखी नाकात. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाकात. बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सुमेस्ता लागीं समाधानेन जियेया. देवाचे उतार हे. Alleluia, 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 Alleluia. मोग सर करिना, आपलीच बडाई उलयना. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ जेजूनची सांग म्हळें, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी बायसन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता.
आमी फेस्त करून ह्या नोवेन करून मान करच्या जुदा थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सुमार 20 वर्सां आदीं एका फिरगजेन सहायक विगार जावन सेवा दिवन आसतना एका दाक्तेराची म्हाका वळख जाली. तो ताची पतीन ताची भुरगीं मिसाक सुखान आतलीं. भुरगीं आलतार भुरग्यांच्या मेळांत आसलीं. आपुरबायेचें देखीबरीत जिवीत, लग्ना जिवीत तशें कुटुंबा जिवीत ह्या दाक्तेराचें. आनी ह्या दाक्तेरा विशयंत चिंताप विचार करता आसतना म्हाका समजलें हो दाक्तेर मागण्याचो व्यक्ती. हर एका दिसा सकाळीं उठुलेंच आपल्या पत्नी आनी भुरग्यां सांगाता मागणें. तितलेंच न्हय, सकाळीं भुरगीं इस्कालाक वयच्या पयलें दाक्तेरान घरा भायर येवच्या पयलें आपल्या पत्नी सांगाता, भुरग्यां सांगाता आलतारी मुखार रावून मागणें. सांजेचो तो तेर्स, मीस, हे सगळें भोव आपुरबायेन करचो ह्या व्यक्तीचें जिविताचो जिवीत पळयतना तें मोगान भद्र आसलें. मोगाचो संबंद तांचो गट आसलो. आनी हांव खात्रेन सांगता हो संबंद गट व्हरूंक कारण ताचें आत्मीक जिवीत म्हळ्यार मागणें. आज आपुरबायेचें जिवीत ती जियोन आसात. भुरगीं बऱ्या पावंडाक पावल्यांत एक मोगाचें जिवीत ती जियोन आसात. कित्या पासत हें गणीत हांवें तुमच्या मुखार दवरलें गी म्हळ्यार आयच्या ह्या संभ्रमाचो प्रधान विशय जावन आसा, ह्या संदेश जावन आसा मागणें मोगाचो संबंद गट करता. आनी हें मोतीन दवरून आयचीं वाचपां विंचून काडल्यान. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें तोबिताच्या ग्रंथांतलें. तोबिताचो पूत तोबियास लग्न जालो. कोणा लागीं? सारा लागीं. लग्न जाल्या उपरांत आपली पयली रात आचरण करच्या पयलें हांतुळणांत ती उरतात. आनी तांची उतरां आयकया भोव अर्थाभरीत आनी आमकां वर्तो संदेश दिवची. तोबीत तसो पूत तोबियास आपल्या पत्नीक सांगता, म्हज्या बायले उठ, सर्वेस्परान आमची काकुळट करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ह्या देवाच्या उतराचो संदेश कितें? लग्ना जिवितांत आमकां सांबाळचें कोणें? ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां संदेश मेळटा की आमकां लग्ना जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां राखचें देवान. आनी हें कळीत आसलो तोबियास देवा लागीं मागता. दुसऱ्यान आयच्या पयल्या वाचपांतले तोबिताचो ग्रंथ 8वो अध्याय वळेर 5 थंयसर बरयलां, ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणें आनी विनती करूंक सुरू केल्यो. तांचे मागणें, निरंतरी मागणें, आपणाक राखण लाभचे खातीर ती देवा लागीं विनती करूंक लागली, देवा आमकां राख. आनी त्या उपरांत सातवे वळेर ह्या वाक्य आमी वाचलें जाल्यार थंयसर तोबियास देवा लागीं मागता, देवा कुडीच्या वंदवणेक लागून हांव हिका म्हजी पतीन करून घेना, बगार प्रामाणीक काळजाने करता. ही उतरां उसारूंक ताका खंयतावन घटाय मेळ्ळी देवा लागीं मागल्ल्यान. जेन्ना देवा लागीं आमी मागता त्या वेळा मात्र एक प्रामाणीक काळीज आसता. म्हज्या पत्नीचो, म्हज्या भुरग्यांचो हांवें मोग करी जाय. जे मागण्याचें बोळडां थंयसर प्रामाणिकता मस्त अस्कत आसता म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. आनी निमाणें तोबियास देवा लागीं मागता, जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत आमकां सांगाता जियोवचे भाग फावो कर. आनी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें आमेन आमेन. देवा तुजी खुशी आमचे थंय जारी कर. भोवा पुरबायची उतरां लग्न जाल्ल्या जोड्यान ह्या काजारी जिवीची येतेल्यांनी ही तवळ तवळ वाचल्यार विशेष आत्मीक प्रेरण, एक बरें
लग्न जिवीत जियोवच्याक कुटुंबा जिवीत जियोवच्याक मेळटलें म्हणल्यार कांय सुद्दां भाव ना. लग्ना पुर्विली तयारेची शिकवण दित आसतना हांवें सांगचें आसलें हें देवाचें उतार वासा. भोव अपुर्बायेचीं उतरां तो बी तसो ग्रंथ 8वो अध्याय वाक्या 4 तावन 9 पर्यंत तेकन वासा. नवी काजार जावची जोडी, काजार जाल्ली जोडी, भोव अपुर्बायेची जाणवाय आत्मीक सकत तुमकां मेळटली. आनी हेच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत मागण्याचो आदार आसा जाल्यार कसलें जिवीत जियोवंक आमकां साथ जातलें. सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत त्या भावा भयणीक सांगता कुटुंबा जिवीत लग्ना जिवीत जियेतल्यांक तुमचें जिवीत पवित्र जावं देवाक समर्पिल्ली जिणी जियेया. देवाक समर्पिल्ली जिणी म्हळ्यार देवाक प्रथम स्थान दिवची जिणी. जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान दिता त्या वेळा आमच्या आनी एका इश्टाक थंयसर अवकाश ना. कोण आनी एकलो इश्ट? देव ना जाल्यार आनी एकलो देवसार. जेन्ना देव आसा आमच्या जिवितांत देवसार भितर येवंकूच शकना. आनी देखून सांत पावल म्हणटा देवाक समर्पिल्ली पवित्र जिणी जियोंक प्रयत्न करा. आनी त्या वेळा तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जातलें आनी खंयचें बरें आनी खंयचें वायट विसोन काडूंक तुमकां साथ जातलें. अपुर्बायेचीं उतरां आयच्या देवाच्या उतरांतलीं दुसरें वाचप सांत पावलून रोमाकारांक बऱ्या पत्रांतलें. तुमच्या जिविताचें रुपांतर जातलें आनी तेन्ना बरें आनी वायट खंयचें ताचे भितर विसवण काडूंक तुमकां साथ जाता. लग्ना जिवितांत आज एक समस्या विसवण करची. बरें खंयचें वायट खंयचें कळना घुसपड आनी ह्या घुसपडांत जियेत आसतना लग्ना जिवितच कश्टांचें जावचें. जेन्ना आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पिता तेन्ना आमच्या जिविताचें रुपांतर जाता आनी रुपांतर जाल्लेंच बरेंच विसरून काडूंक दैवीक जाणवाय आमकां लाभता म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. आनी तिसऱ्यान सांत पावल म्हणटा जेन्ना बरें आमी विसरून काडटा त्या वेळा कसली पुरा फळां ह्या बेसांवां आमकां मेळटलीं. निश्कपटी मोग, मैपासान जियोवचें, एकामेकां मर्याद दिवचें, सोंसणिकायेन जियोवचें, गरजेवंतांक कुमो करचें, समाधानेन जियोवचें. कितलें अपुर्बायेची जिणी ही इतली पुरा देणी फळां ह्या बेसांवां आमकां मेळ्ळीं जाल्यार आमचें लग्ना जिवीत ह्या कुटुंबा जिवीत दादोसकायेचें जावंक पावतलें. आयज वांजेल आमी आयकलो सांजुआंच्या वांजेलांतलीं उतरां 15वो अध्याय वाक्या 12 तावन 16 पर्यंत. जेजू म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. लग्ना जिवितांत जियेतल्यांक हें भोव अपुर्बायेचें उतार. जेजू म्हणटा हांवें तुजो मोग केलो तशें तुज्या पत्नीचो मोग कर, तुज्या पतीचो मोग कर. जेजून कसो आमचो मोग केलो? कुर्साक पळयतना आमकां कळटा निमाणो तेंबो रगात पर्यंत ताणें आमचे खातीर दिलो. आनी जेजू म्हणटा एका काजारी दादल्यान आपणाच्या जिविताचो निमाणो थेंब पर्यंत आपल्या पत्नी खातीर आनी भुरग्यांक दिवंक आसा. एका स्त्रियेनी तशेंच पत्नीन आपल्या दादल्या खातीर आनी आपल्या भुरग्यांक खातीर दिवंक आसा. जेन्ना आमी तांतू पाटी सरता आमकांच समर्पीत जिवीत लग्ना जिवीत जियोंक प्रयत्न करना तेन्ना लग्ना जिवीत अस्कत जाता, कश्टांचें जाता, बेजारायेचें जाता. देखून जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. आपल्या इश्टा प्रासो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग ना. लग्ना जिविता मुखांतर एक व्यक्ती एक मोगाची इश्टीण जावन आपल्या पतीनेक स्विकार करता आनी ती पतीन आपल्या दादल्याक एक मोगाचो इश्ट जावन स्विकार करता आनी इश्टाकाच सांबाळी जाल्यार सबार पोटी व्हरतो त्याग करूंक आसता. आनी जेजू म्हणटा आपल्या इश्टा प्रास मोग दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी तिसऱ्यान जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना. लग्ना जिविताक देवान तुमकां विसरून काडला म्हूण केदळ आमकां समजता. म्हाका याजक जावन देवान विसरून काडलो. जेन्ना हांव म्हज्याच स्वासक्तेन याजक जाल्लो म्हणून जर तेन्ना म्हाका भोगता तेदळा म्हजें याजकी जिवीत अर्थनातलें जाता. जेन्ना देवान म्हाका विसरून काडला म्हूण म्हाका भोगता तेदळा अर्था बरी जाता म्हजें याजकी जिवीत. तशेंच लग्ना जिविताक देवान तुमकां विसरून काडला, आमकां विसरून काडला म्हूण जेन्ना आमी समजता
त्या दळा अपुरबायेचे लग्न जिवीत जियोंक आमकां साथ देखून जेजू म्हणटा हांवें तुमकां विंचून काडल्यात कित्याक फळ दिवचे खातीर उरचे तसलें फळ कसलें फळ एक दादोसकायचे कुटुंबा जिवीत आमचेंच म्हणलें कुटुंब बरीं भुरगीं एक भाग्यवंत कुटुंबा जिवीत असलें फळ जेजू आमचे तावन आशेता बोवा पुरवायचे आयचे देवाचे उतार लग्ना जिविताक व्हरतो संदेश दिवचे मग न्हू लग्न देवाचे निर्मोणे मनशान केल्लें न्हय तें आनी हे निर्मोणे हाची बुन्याद देवान संवसाराच्या आरांभारस घाल्ली उत्पत्ती पुस्तक 1 अध्याय वळेर 20:7 20:8 आमी वाचलें जाल्यार देवान मनशाक आपणाच्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो रचलो तांकां दादलो आनी स्त्री करून ताणें रचली म्हळ्यार देवान ह्या लग्ना जिविताची बुन्याद घाली संवसारांतलें पयलें रेस्पेर कोणें केल्लें पयलें रेस्पेर देवान केल्लें उत्पत्ती पुस्तक 1 अध्याय वळेर 28 तुमी वाचा देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आज ह्या जोड्याकी देव आशिर्वाद दिता याजका मुखार देवान तांकां आशिर्वाद पयलें रेस्पेर देवान केल्लें आनी रेस्पेर केल्या उपरांत देवान तांकां कितें म्हळें तुमचें कुटुंबा जिवीत तुमी बांदून हाडा वाडा आनी सडा संवसार बरा कित्या पासून देवान हें लग्ना जिवीत दिलें देवान लग्ना जिवीत आमी संतोशान जियोवचे खातीर दिलें एक देणें जावन आमकां दिलें लग्ना जिवीत नातलें जाल्यार म्हजो म्हणलो पती ना म्हजी म्हणली पती ना म्हजो म्हणलो बापूय ना म्हजी म्हणली आवय ना कितल्या तरांची बेसांवां लग्ना जिविता मुखांतर देवान आमकां फावो केल्यांत हें चिंतूंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार त्या दळा मात्र असो महत्व आमकां समजलो देखून लग्न देवाचें देणें लग्न एक साक्रामेंत मातेवाच्या वांजेलांत 19 अध्याय वाक्य 6 आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं आनी अशें जेजू लग्नाचो बेस साक्रामेंताच्या त्या वेदीक उबारता तो एक साक्रामेंत कशें आनी थोड्याच वेळान याजक ह्या उंड्याचेर आशिर्वाद घालून जेजूची कूड आनी रगत जावन ते बदलता तशेंच आज तसो आशिर्वाद देव ह्या लग्न जावच्या जोड्यांक दिता आनी तांचें जिवीत तो पवित्र करता आनी ते पवित्रपण सांबाळूंक तांणी आसा देखून लग्न एक साक्रामेंत एक पवित्र कुरपा जोडिल्लो भेस म्हणलें जेन्ना आमकां समजता त्या दळा लग्ना जिवीत दादोसकायचें जाता लग्न एक भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आपोवणें जशें म्हाका याजक जिविता मुखान भाग्यवंत जावंक आपयलां हर एका लग्न जाल्ल्या जोड्याक देव भाग्यवंत जावंक आपयता कित्याक सो एक साक्रामेंत लग्ना जिविता मुखान शांतीपणाचो कुरो जोडली साबार जाणां पवित्र सभेंत आसात आनी तीं जावन आसात आमकां देख जेजूचे ल्हान फूल सांत थेरेसाची आवय बापूय शांतीपणाचो कुरो तांकां मेळ्ळो तांच्या भाग्यवंत लग्ना जिविता खातीर आमी एक भाग्यवंत कुटुंबा जिवीत लग्ना जिवीत जियोंक आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सबार फावटी आमी हें पद आयकलां मोग तुजो कितलो आशेलो तें हें पद आसा आनी ताच्या उपरांत आनी एक आमी खंतार आयकलां क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो ह्या गायनाच्या उतरांत कसलो तपाव आसा मोग तुजो आशेलो वय आशेवचो मोग कितें करता आमकां निराशी करता क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो क्रिस्ताचो मोग दिवचो मोग तो आमकां दादोशी करता आशेवचो मोग क्षणीक फिलिया और इरोस म्हणटा हांव बोगणाचो आनी ओडण्याचो आशेवचो मोग पूण दिवचो मोग आगापे सदांच आपणाकच खाली करचो आनी तसलो मोग जर लग्ना जिवितांत आसा ते दळा लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत दादोसकायचें जाता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज ह्या जोड्या पासत मागोंक आनी आमच्या काजारी जिविता पासत आमच्या कुटुंबांतल्या काजारी जोड्यां पासत आमी मागया कित्याक लग्ना जिवीत सुलाबायेचें न्हय कितल्या पंथ आव्हानाचें कुटुंबा जिणें सेवा केंद्रांत मिसांव करतना तें हांव जाणा सुलाबायेचें न्हय देखून सांग पावलो एफेस घरांक बरयल्या त्या पत्रा म्हणटा लग्न एक मिस्तेर इट इज अ मिस्ट्री दोगा जाणांनी सुलाबायेन सांगता जियोंक जायना पूण जाल्यारय तो मिस्तेर जेजू पवित्र करता ह्या साक्रामेंता मुखार सांगता हाडटा
आनी तांचे जिवीत तो दादोशी करता. तसलें एक जिवीत जियोवच्याक आमची थेगां भाव भयणी फुडें सरतना तांकां आमी बरें मागया. तांचें लग्ना जिवीत नंदन जावन दी. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक तांकां साथ जावन दी. कशें तोबिताचो पूत थोबियास मागण्या मुखांतर आपलें जिवीत समर्पिता, प्रामाणीक काळजान जियोंक आशेता, तशेंच ही जोडी प्रामाणीक जिणी जियोंक, देवाक समर्पिल्ली जिणी जियोन दी. रोमाकारांक बरयलें त्या दुसऱ्या वाचपांत कशें तांकांच देवाक ती समर्पून दिवंक सांत पावल आपण दिता, तशें आमची जिणी देवाक समर्पिल्ली जावन दी. समाधान, सोंसणेकाय, एकामेकाक आदार दिवचें, माया मोगान जियोवचें, तसलें एक जिवीत तांकां जियोंक साथ जावन दी. एकामेका खातीर संपूर्ण त्याग करूंक, हांवें तुमचो कसो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणली ती उतरां तांच्या जिवितांत कार्यागत करूंक तांकां साथ जावन दी. आनी ह्या काजारी जोड्यांचें जिवीत नंदन जावन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. प्रार्थना मोगाचनो सुमेस्त आमी उबे रावया. आतां रेस्पेराची रीत आमी चलोवन व्हरता. पयलें एका जोड्याची इंग्लिशान आमी चलोवन व्हरता, दुसऱ्या जोड्याचे कोंकणींत आनी तिसऱ्या जोड्याची कन्नड भाशेंत आमी लग्न रीत आमी चलोवन व्हरता. ह्या वखदां ह्या जोड्यां खातीर आमी विशेश तरान मागया आनी भक्तीपणान ह्या रितीन आमी वांटेली जावया. मोगाच्या इस्तानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्रानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या किरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विसारता. Lawrence and Neverita, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Wait. Yes, I have. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Wait. Yes, I will. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Wait. Yes, I will. Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and His church. हांव लॉरेन्स तुका नवेरिटा म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशेंच दुखान, पिडेन तशेंच भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो म्हूण आनी म्हज्या सगळ्या जिवितांत तुजो मोग करतलो म्हूण आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून वस दिता. I, Neverita, take you, Lawrence, to be my husband.
I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. You have declared your consent before the church. May the Lord, in his goodness, strengthen your consent and fill you both with his blessings. What God has joined, men must not divide. Amen. May the Lord bless these rings and these ornaments, which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Amen. नेवरिता मुझा मुगाची विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Lawrence, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. रोशन आणि शरल कोणेच बॉळ करिनासतना पूण आपकुशेन आणि सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयलें. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाक सोमोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्न असो एक कोर्ट जोडूंक तुमची खुशी देखून आतां एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव रोशन शरल तुका म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुजो विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव शरल तुका रोशनाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुज्या विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका माना लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुद्यो खऱ्यामणी आनी भांगार
तुमच्या मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हणून तुम्ही एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर देव आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. शरल, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. रोशन, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ಹಲನ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಿರೋ? ಹೌದು, ನಾನು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಿರೋ? ಹೌದು, ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವಿರೋ? ಹೌದು, ಸಲಹುತ್ತೇವೆ. ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿಮಗಿರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಿ. ಆ್ಯಲನ್ ಆದ ನಾನು, ಕಾವ್ಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾವ್ಯಳಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ವಿಚ್ಛೇದಿಸದಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಧೂವರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಈಗ ಹಾಕಲಿರುವ ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕಾವ್ಯ, ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಆ್ಯಲನ್, ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. देव आमचो बाप काकूळदार जावन आसा,
ताच्या काकुळतीन ह्या तेगा जोड्यांक आज ताणें लग्नाचो बेस दिला. ह्या जोड्यां पासत तशेंच हांगासर आसच्या काजारे जोड्यां पासत आनी आमच्या सर गरजां पासत त्याच बापा लागीं कालतेपणान आमी प्रार्थुया. देवान जोडलो लग्ना बांद मनशांनी मोडी न जावच्याक आनी तांची कुशी जारी करचे विशांत खरी समजणी दिवच्या वावरांत पवित्र सभेक आनी तिच्या मणयाऱ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आनी ससाई फावो कर म्हण मागता हांव. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. लग्न संस्काराच्या पवित्रताये आनी शाश्वतपणा विरोध जायतीं कानुनां उपजल्ल्या आमच्या राष्ट्रांत लग्नाचें पवित्रपण राखून काजारी जोड्यांक बरी समजणी दिवंक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक आशिर्वादांनी आनी जानवायन बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणाक लागून काजारी बेसान असमाधान उपजयिल्ल्या जोड्यांनी लग्न संस्कारा वेळी आपणे दिल्ल्या भाशेचो उगडास काडन एकामेका सोडदोड करन माया मोगां जियोंक आनी आपले मिसांव तांकां समजून घेवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र लग्ना बेसांत एकवटलेल्या तेगां काजरी जोड्यांनी तांणी दिल्ली भास अखेर पर्यंत सांबाळन एकामेका संगतपणांत आनी विश्वासीपणांत जियोवन माया मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तूं तांकां दराळ बेसांवांनी बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या सांजाच्या पुणतळार येदोळ पर्यंत सामूहिक काजारान लग्न जाल्ल्या जोड्याचें लग्न जिवीत नंदन कर आनी एकामेका दिल्ल्या भाशे प्रमाणे आपलें जिवीत बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काजार जावं कुशीवरच्या चल्यांक बरी जिणी संगातीन फावो कर आनी बेगीनसताणी लग्न बेसान वांटेली जावन जिवी जिवनचे देणे तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काजारी जोड्यांचो पाप सायबूण ना वाडलो. बापा जुवांव पौल दुसरो आज ताचें स्मरण पवित्र सभा करता आसतना आज ही आमची तेगा भाऊ भयणी लग्नाच्या साक्रमेंतांत एकवडतात. बापा ह्या तेगाय जोड्यांचेर आनी हांगासर काजार जावन हजर आसच्या जोड्यांचेर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका काजारी जोड्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. बापा जुवांव पावल दुसऱ्याची शिकोवण मतीन दवर एक बरें मैपासाचें मोगाचें कुटुंबा जिवीत लग्ना जिवीत जियोंक आमकां तूं फावो कर. विविध ते सवा आमी तुज्या पांयां तळा दवरली ती स्विकार कर आनी आमी कितें आशेता कितें मागता तें तुजे काकुळतीन आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
मोगशन हे पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नित्य पवित्रतेच्या दवाक सुरक्षित मानून घे. प्रितीच्या बापा संतोष भरीत काळजान आमी तुका ओपथावन तीन देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावांक आनी भयणीक एकवट आयलाय तर तूं तांचो कोरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटली मैपासान सांबाळ. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सब काळी आनी सब थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या देव सैमान जेजू सवे मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेची दायची सर्गी. देखून जेजूच्या मोरना पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परचे लागीं स्थापलोय तकच्या काळा काळी. उतरा वर्ती येवजणी तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारान सुफोळकुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता. तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सब जीव आनी पवित्रपणूप जाता. उदें ती तावन आसतें ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी कच्च्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा आमचे सोडून येपासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सण्ण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तगां जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोगवेगंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या सांत जुदाच्या सांत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्या जायद्यांस आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाट सुर्या तुज्या पवित्र सभेक बावर्थांत आनी प्रितीमोगान तीर. तुझे वजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे व्हडा बावार्थान धैर्यान सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसायांतले आमकां निवार.
दया करून या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. स्वर्गी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या सुमेस्तांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ. तुमची येताय आनी रासभोव चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुट्ट जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया मोगाचेनो हो जावन आसा जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. तुझा मोगासो उंड्या रुपार काळजान तेवून फांकय उजवाड सर्गींचो मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासरूचीक जिन्येन मोलादीक बोआ मोलीक मोग तुजो स्वादीक मोवा प्रासरूचीक जिन्येन मोलादीक बोआ मोलीक जेजू म्हज्या काळजान पेटला
सोंसा कायलोय मोजा पातका खातीर कुडसार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविताक साग जालो मुझे खातीर तू सोंसा कायलो मुझ्या पातका खातीर कुडसार मेलो तांबयताय पातका काळोख तो दावडायताय सर्गीदार वाटो उक्तो करताय आसो सुरो दिवन पोषण करताय उंड्या रुपार येवन भोगता वयताय पातका काळोख तो दावडायताय सर्गीदार वाटो उक्तो करताय जेजू मोज्या काळजात पेटला मुजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपार काळजात येवन वांकय उजवाड सर्गीचो तुजो स्वाधीन मोवा प्रसृती जिणेन मोलादी मोवा मोली तुजो स्वाधीन मोवा प्रसृती जिणेन मोलादी मोवा मोली गीता तुका सोनिया सगळ्या मुझ्या काळजा गीता तुका सोनिया सगळ्या मुझ्या काळजा तीन वर्षी बोन मुझे उपकार तुझो बार बोलावडा आनंदा गीता तुका सोनिया सगळ्या मुझ्या काळजा मोसान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून नरकांत तुका सोनिया काळजान
उबी रावया. प्रार्थोया. लग्ना बेसान भितर सरोन विदेशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटलेली दवर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आतां आमी माऊनपणी मागोया. पवित्र बापा, मनशांक तुज्या सारक्या सरस्तना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजांत एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसाराक पंताक पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाचें येवजन कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तो सुबावर्त्यांचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावंचो म्हणून तुवें थारायलें. तर हांगासर आशिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांचेर मोया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी कलतेपणी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेका दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव. आपण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनेतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक तूं तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या दुवेंचेर सुबाम देण्यांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या शेगुणांनी ते सोबोवं. ह्या तुज्या तेगाय पुतांचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती ते जावं आनी खरे बापूय कशे आपल्या भुरग्यांची ते जतन घेवं. मोगळ बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. सर्गींच्या बापा, ह्या तुज्या पुतांचेर आनी दुवांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. संतोशान ह्या जेवणांत तांणी वांटो घेतला. ह्या देण्या पासो तुका दिनवासतना विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आनी भयणी सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाचेनो, आमचे मदें 3 जोडी सोबतात येदोळस लग्ना बांदा ती एकवटल्यान अपूर्बायेचें एमिसाचें बलिदान हांगासर भेटयलां. देवाच्या उतराचो अर्थभरीत नियाळ आमकां दिला आनी प्रत्येक जावन ह्या नव्या काजारी जोड्यांक तांचें लग्न जिवीत जियोंक प्रेरणादायक शर्माव पाद्राबान दिला. आनी अशें पाद्राबानाचो मोलादीक वेळ आज आमचे संगी करचून ह्या आमच्या कार्याची मिसाच्या बलिदानाची सोबाय दौरती गेल्या. त्या तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन भोवमानादी बाब संतोष रोड्रिगास बापांचो हांव उपकार बावरता. तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच आज हांगासर येवन शिरताडीत हांव हांगासर येवन एका जोड्याचें लग्न रेस्पेर करन ह्या जोड्यां खातीर अपूर्बायेन मागला. बाप हेराल्ड मास्करनस शिरताडी बेरगेचे विगा तांचोय तुमच्या सुमेस्तां तर्फेन उपकार बावरता. तांकांय देव बरें करता. थँक्यू फादर. मोगाचेनो, आयच्या दिसा ह्या संभ्रम दौरतो केला आमच्या गायन मंडळीन. भोव अपूर्बायेन रंगीत तरान तांणी गायन केलां. त्या देखून गायन मंडळीच्या सक्कड सान्याचो हांव उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वजंत्र केलेल्या भाव विलियम ताचोय उपकार बावरता. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तांकां एक जोरान ताळयो दी आमी.
आयची सगळी मांडावळ हांगासर भोव अपूर्बेन जाल्या मोगाच्या न्हू. हाज्या फाटल्यान जायत्या जाणांनी वावर केला. हांगा मात्र न्हय कार्य हांगा इगर्जेचें मिसाचें बलिदान समतास जुबली हॉलान कार्यक्रम आसा, जेवण आसा, सगळीं मांडावळो आमच्या फिरगजगारांनी भोव अपूर्बेन केल्या. कालच्या दीस हांगासर आसली, आज परत सकाळी येवन हर एक रितीन सुदारचेलां. आयिल्ल्या व्हंकलां णवरांक तांच्या कुटुंबाच्यांक सगळीं मांडावळ भोव अपूर्बेन आमच्या फिरगजगारांनी केल्या. त्या देखून फिरगजगारांचो हर एकल्याचो उपकार भरता. एक न्ही आनी एक रितीन आज हाताक हात दिवन वावरल्या, कुमो केल्या सगळ्यांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सगळ्यांक. मग आज हांगासर हें लग्न संभ्रम इतल्या गर्दान आमी आचरण केला जाल्यार सभास जाणांनी आर्थीक कुमोक दिल्या. आतां तांची नांवां वाचून सांगतना आयज प्रधान याजक भोवमानादी बाब संतोष रोड्रिगस आनी मुखार येवन ह्यो मानाचे वाती दिसय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. स्टॅनी मतायस मुंबय 1 लाख रुपये दिवन आयच्या कार्याक आमकां कुमो केल्या. एका जोड्याचें पोशकपण तांणी घेतलां, त्या देखून तांचो उपकार भरता. खंडीत हांगासर आसचो ना, तो मुंबय तावन आयिल्लो. ऑफिसाक आयिल्ल्या वेळार सामुहीक हजार आसा म्हणटाना खुशयेन हांव मुंबय वचून 1 लाख रुपये धाडटा फादर म्हणालो. आनी वचून धाडन आयच्या संभ्रमाक एका जोड्याचें पोशकपण ताणें घेतलां त्या कुटुंबाच्यांनी. तांचो विशेश तरान उपकार भरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 30,000 रुपये दिवन पोशकपण घेतलां लॉरेन्स वेगस. तो हांगासर आसा जाल्यार वा ताच्या कुटुंबाची कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. लॉरेन्स वेगस. तशेंच आनी एक पोशकपण घेतलां SVPच्या साने आनी SVPची अध्यक्षीन मुखार येवन ही मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. तशेंच आनी एक आमचो भाव जेराल्ड मॅक्सिम डिसोजा वॉशिंग्टन तावन ताणें एक पोशकपण घेतलां, तसोय उपकार भरता. ताकाय ह्या वखदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सेंट जूड एसोसिएशन मेंबर्स दुबाई पक्षिकेरे आयचे दिसाचें 100 kg चिकन तांणी वदक सोन दिल्लें आसा. तांकां सर्वांक दुबायंत आसल्या हर एकल्याचो उपकार भरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मनेस्तीन शैला डिसोजा ताणें मुखार येवन ही मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. तशेंच कुलशेखर भगिन कुर्साची पिरगज कुलशेखर विगारांनी पिरगजच्या तर्फेन 10,000 रुपये दान दिल्या. तांचोय उपकार भोवता. देव बरें म्हणटा. कुलशेखर पिरगजे जावन कोणी आसा जाल्यार ही मानाची वातवण विगारांक पवित्र गरजे म्हण तुमचे लागीं उपकार मागता. तशेंच ब्लू लेडीज सेलून वॉलेन्शिया 5,000 रुपये दिल्या. क्रिस्टीन डिसोजा निर्मार्गा 5,000 रुपये. अनिल डिसोजा किन्निगोळी 5,000 रुपये. फ्लेवी बेर्नांडीस किरेम 1,200 रुपये. जेरोम मतायस किन्निगोळी 1,000 रुपये. लिडविन सिक्वेर आनी कुटुंबाची किन्निगोळी 1,000 रुपये. रॉबर्ट मरिया डिसोजा किन्निगोळी 500 रुपये. विल्सन डिकोस्ट आनी कुटुंबाची नित्या दरवाडो 500 रुपये. तेरेजा डिमेलो किरेम 500 रुपये. हांवें नांवां वाचलीं. कोणी जर हांगासर आसात तुमी मुखार येवन तुमच्या मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. मोगाच्यान सक्कट तुमकां दानी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी दाखयलेल्या बऱ्या मनाक देव आमच्या पात्रोन संदा मारी पात 100 वांट्यांनी तुमकां आशिर्वादान दिवं दी, बेसांवान दिवं दी. तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक सदांच राखून दी, सांबाळून दी म्हूण हांव तुमचे खातीर विशेश तरान मागता. मोगाच्यान वाती दिल्ल्या बाब संतोष तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान परत एपटी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां हांव न्हू सोनवारा पर्यंत एक दिसा नोवेना सकाळीं आज 4थो दीस 5वो 6वो 7वो 8वो दीस सोनवारा पर्यंत हर एका दिसा सकाळीं 10:30 वरार मीस, नोवेन, साक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. येवचो आयतारा 27 तारीखेर बेस्पाचो दीस. त्या दिसा सकाळीं मीस ना, सांजेर 6 वरार एक मीस आसा. मीस जाल्या उपरांत नोवेन, आराधन आनी ताच्या उपरांत चेरेलासो जूद देवाच्या इमाजेचो पुरशांव आसा. मोगाच्यान ताच्या उपरांत सक्कड पिरगजगारां भक्तिकांक हांगासर आयिल्ल्यांक जेवणाची वेवस्था केल्या. बेस्पाच्या दिसा 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पिरगजीचो
वज्रोत्सव तशेंच वार्षिकोत्सव त्या दिसा सकाळीं 8 वरार एक सादें मीस, ताज्या उपरांत फेस्ताचे मीस सकाळीं 10 वरार संभ्रमीक मीस आसा. आमचे गोवळी बाप अदीक म्हणदीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना बाप हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. त्या दिसा 9:30 वरार गोवळी बापांक आमी हांगासर येवकार करतले. ताज्या उपरांत फिरगसगारांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक दानीक त्या दिसा आमी वाती बांदतल्या. मोगाचेनो 9:30 वरां 10 वरां पर्यंत 10 वरार मिसाचें बलिदान. महादानीक मात्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी पिरजेंत रावलेल्यांक मिसाच्या बलिदाना वेळार गोवळी बाप मानाचे वात दितल्यो. उरल्यांचे सक्कड वाती मिसाच्या पयले आमी हांगासर वांटतले. त्या देखून वेळार येवन तुमच्या मानाची वात तुमी गजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. मोगाचेनो तशेंच 29 तारीख मंगळारा सदांचे बरी सकाळीं 8 वरार एक मीस, 10:30 वरार मीस, 9 आराधन, दनपारां भक्तिगान जेवण आसा. आनी त्या दिसा सांजेर 6 वरार देवदास कापीगाड निर्देशीत येरला गॅरंटी आत्त म्हणलो तुळू नाटकां आमच्या इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळयतल्या. त्या देखून हो फ्री शो त्या देखून हरी एकल्यानी ह्या नाटकाक घेवन हो पळोवंक संतोश पावोवंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. मोगाचेनो त्या देखून फेस्ताक आनी मुखार जावंक आसच्या नोवेनाच्या दिसांक सक्कड संभ्रमाक हांव तुमकां हरी एकल्याक मोगाचो मानसो स्वागत म्हणटा. आतां आमी सगळां दिमी गेल्या 7 दीस जालीं दिमी गेल्या. नोवेनाचो 4थो दीस आयच्या दिसान नोवेन आमी चलोवन व्हरता. नोवेन जाल्ल्यानंतर एक मोठ्ठें साक्रामेंताचें आराधन ह्या जोड्यां खातीर आमी विशेश तरान मागून ताज्या उपरांत आमी हरी एकल्यानी जुबिली हॉलाक वयचे. जुबिली हॉलांत थंयसर काजाराचें मोठ्ठें कार्यक्रम आसा. आनी ताज्या उपरांत सगळ्यांक आज सार्वजनिक अन्न संतर्पणाचो दीस त्या देखून हरी एकल्याक जेवण आसा. त्या देखून सगळ्यांनी हॉलांत वचून बेजमेंटांत जेवण आसा. कारिजाराचें कार्य मोठ्ठें कार्य जाल्लें सगळ्यांक. त्या देखून ह्या सगळ्या आयच्या दिसाच्या कार्यक्रमांत तुमी सगळ भक्तिमानान रावा जाय. मोगाचें जेवण स्विकार करनंतर वसा जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघेन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासोद विनाती करता. सांजू दोता देव आणि येरसान भोगपती एक जावन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमियान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोडटा देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिस आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशांच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिणान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी होगळाप लभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेव जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाका दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान
हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयला. एक घडीभर आमी दिंबेर आसलेल्या कडेन आमचे सर गरजो आमची मागणी ते सवा आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सांजू दुतात देवा मारिपात सर्गींच्या आमच्या बापाच्या पांयां आमी समर्पण करून मागया मोगाचेनो. हे पवित्र थळ आजापांचें थळ म्हणून नांव वाडलेलां मोगाचेनो. आमच्या पात्रोन सदांच्या मजतीन असाध्य आसलें सकड साध्य जाता म्हणलें आमी पातयेता. तो आमचे खातीर निरंतरी देवा बापा लागीं पुता लागीं पवित्र आत्म्या लागीं विनंती करता मोगाचेनो. आनी त्या देखून हांगासर आयिल्ल्या जायत्या जाणांक बरेपण लाभता बरेपण लाभलां मोगाचेनो. हें सत जावन आसा. त्या देखून आमी व्हडा पातयेनीन बवरतान आमची सर मागणी ते सवा जें कितें घेवन ह्या पवित्र थळाक आज आमी आयल्या ती सकड सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण करया. आज आमी विशेष दरान ह्या तिनी जोड्यां खातीर मागया मोगाचेनो. आज खंडीत तांचे भाग ह्या पवित्र थळार ह्या वर्त्या दिसा लग्न बेसांत एक वरचें हे वर्तें भाग देवान तांकां दिलां. तर सांजूद थात देव ह्या तिनी जोड्यां खातीर जेजू लागीं विशेष तरान विनंती करून दी मजत दिवन दी. तांणी आज एकामेका दिल्ली ती भास मोरा पर्यंत जियोंक जाय आसली कृपा तसो सोमी ह्या तिनी जोड्यांक दिवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचेनो. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದಂಥ ಈ ಮೂರು ಜೋಡಿ ವಧುವರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ the three couples also unto their family members. Especially let us pray for our sister Nevirita and for our family members. Nobody is present over here, her family members. Let us remember them and pray so that good Lord may bless them abundantly. एक घडीभर आमी मागया मोगाचेनो. तांचे खातीर तांच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर आमी मागया मोगाचेनो. आज हांगासर येवन येमिसाचें बलिदान भेटयल्या बाब संतोष तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या त्या सावां खातीर बाब हेराल्ड मस्किन तांचे खातीर तांच्या त्या सावां खातीर आमी मागया मोगाचेनो. म्हज्या मोतीर काळो कादन म्हजो भावार्थ दंडालो पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडाय हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मई पासी नवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सांजूद ता देव मारी पार लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर एक घडीभर आमच्या काळजान धांवन अर्गां दिवया उपकार आठवया. प्रत्येक जाण आयचे सगळें कार्यक्रम ह्या पवित्र थळार सांजूद ता देवाच्या मजतीन भोव अपूर्वेन जाला मोगाचेनो. पावस ना कोणायकी उपास जावना सगळें अपूर्वेन जावन आसा जालां. ह्या सगळ बरेपणा खातीर सांजूद ता देव मारी पार आमकां लाभच्या त्या कृपे देण्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया उपकार आठवया. हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजान. मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येशू. सर्वेस्वर पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमचे प्रार्थना येशू. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सिब्बंदी वर्गांक तूं पाव. आयक आमचे प्रार्थना येशू. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणे आनी वायटांतले पातकांतले तूं निवार. आयक आमचे प्रार्थना येशू. सर्वेस्परा तुज्या मनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांत जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येशू. सर्गीच्या बापा आयचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थना येशू. सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावते काम नासतना कश्टांचे आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर.
तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा पावती जिनी सांगाती मेळा नासतना कोस्तोच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरी जिनी सांगाती मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे दिल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचे संतोष सडे आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा आयचे दिसा लग्न बंधान एकवटलेल्या तिनी जोड्यांचे तुझे आशीर्वाद आवोत हांगासर असलेल्या हर एका काजारी जोड्यांचे तुझे बेसावोत तांचे लग्न जिवीत जीवन तांकां भरपूर बेसावानी बर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा आईच्या कार्याक तशेंच ह्या पवित्र थाळाचे दान दिवच्या सदानीक तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता तुझ्या बेसावानी तांकां तांच्या कुटुंबाक बर सदांचे सांगता रावून तांचे जिवीत तूं चलोवन वर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया मोरये पिडेस तांच्या भलायके तूं आमची तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका गोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमिलो मारता आमी पदसेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे एकाकुचे दोळे आमचेर पडते आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे सदैव पॉल जेसू आमकां दाखय ए दाळे मुगळे दुलबी हांव कार्य मरिये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावंचे पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण कर त्रिएक देवाक महिमा दिवन म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पदा जेजो क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे दितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण व्हरून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्टोच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल देश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेन लिंगून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवे दयाळ सोम्याचे नावे आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो दयाळ सोम्या भावार्थाच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजुणी आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजातावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेता आनी राजभोग चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपसान आनी काकुळतीन वागोवं दुलबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसावणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सवे रावोवन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावोवन तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करो आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करो आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो मोगाचेनो दिबेर समीर रविया सक्रामेंतल्या जेजूक स्वागत करिया एक 10 मिनटां बरो जेजूक आमी आराधन करिया प्रत्येक जावन ह्या जोड्यांक आज त्या जेजूच्या पांयांतळ समर्पण करिया काजारी जोड्यांक जेजूच्या पांयांतळ आमी समर्पण कर ह्या आराधना वेळार आमी विशेष तरान मागून सोमयेची कृपा आमी जोडया मोच्या देवा
बरो रसनार मोसो धनी करो सगळ्या काळसां मोग तुझो हांवें सदांच करून फावो मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता कितलो मोग मोसो केलोय म्हाका रचलोय म्हाका पोसलोय हर एक म्हजो आपरास सोंसलोय येम कोंडांतलो येदोळ राखलोय मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. या भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोस हजाराच्या भोव मोगाळ जेजू केदें वर्तें बाग म्हजें तुका रूप रूप पळोवचें हांव पातकी अस्कत जाल्यारय तूं म्हाका पयस लोटिनाय तुज्या मोगान रावन म्हाका धरताय ह्या पवित्र घडये म्हज्या मुखार कोरोस तूं हजर आसाय केदें व्हडलें बाग म्हजें सोम्या तुका रूप रूप पळोवचें तुजो मोग अनुभव करचें हें वर्तें बाग तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुज्या मुखार दिंबी घालन तुजे लागीं उलोवंक तुका पळोवंक तुजो मोग बगूंक तुवें म्हाका फावो केलें वर्तें देणें सोम्या ह्या पवित्र साक्रामेंतान कोरोस हजाराच्या जेजू हांव तुजो मोग करता तुजो मोग म्हज्या फाटल्या जिवितांत हांवें भोगला आनी हो मोग भोगलो हांव म्हजें उपकारी मोन घेवन तुजे समोर आसा 2000 वर्सां आदीं त्या गलिलेयांत तूं तुजें मिसांव करतना सबारा लागीं उलयलोय सबारांक तुवें आपडलय सबारांक तुवें गूण केलें सबारांचें जिवितांत तूं उसवाड चलोय आज तीस देख तेंच दर्शन तेंच कृपा घेवन हांगासर तूं आसाय ह्या पवित्र वेळार म्हजे लागीं तूं उलयताय म्हाका तूं आपडताय म्हाका तुज्या मोगान तूं भरताय सोम्या केदें व्हरतें बाग म्हजें हांवें जल्माल्या घडयेतावन आजून वरेक तुज्या मोगाचो सांगात हांवें भोगला अनुभव केला ह्या पासत सोम्या तुका हांव अर्गां दितां तुजो उपकार हांव बावडटा आमची जबाब
अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. या पवित्र घडये तुजे समोर बसचे मागचे भाग तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. पवित्राच्या साक्रामेंता मुखांतर म्हाका तुजो कण तुवें घेतल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्ताच्या साक्रामेंता मुखांत आज म्हज्या काळजांत येवन वर्ती धादोसकाय तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव अस्कत जावन पडटना तुज्या त्या कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखांतर म्हजी फातकां बगसून परत तुजे लागीं तुज्या वेंगेंत रावचे वर्तें भाग तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. क्रिस्माच्या साक्रामेंता मुखान तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हाका भरपूर मापान दिवन तुजो सोजेर जावन तुजी शुभ वार्ता प्रगट करचें ते हातेर जावन म्हाका तुवें वेंचून काडल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव पिडेस्त अस्कत आसतना मणयाऱ्या मुखान धार्मीक मणयाऱ्या मुखांतर म्हजेर मागून म्हाका परत आत्मीक तशें कुडीची भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या आज जेजू. लग्नाचो साक्रामेंत स्विकार केल्ल्या ह्या आमच्या तेगा भावा भयणी सांगाता सबार जाणांक हांगासर हजर आसल्या आमकां लग्ना साक्रामेंता मुखांतर आमचें एकसूरपण आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां मोगाळ याजक दिवन फिरगस याजक हांगासर वस्ती याजक मोगाळ व्यक्ती जावन तुवें आमकां दिवन आमच्या आत्मीक गरजांक पावचे एक वर्ते हातेर तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या घडये म्हणसर बऱ्या भलायकेंत आमकां राखल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. दिसपडतो ग्रास दिवन आमची जतन तुवें घेतल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यां बाळांक बरो फुडार तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. कुटुंबांत समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या फिरगचेंत आमच्या बोवारी बऱ्या मनाचे सबार व्यक्ती तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबार तराच्या वायटांतले आमकां तुवें पयस दवरल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. देवसराच्या ओडण्यांत हांव ताळण्यांत हांव आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचो मोगाळ पात्रो जावन सांजुदाक तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुजी मोगाळ आवय मोरयेमायक आमची हर एकल्याची दैवीक आवय जावन तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां वर्त्या संता जुवांव पावल दुसऱ्याक दिवन आमचे कुटुंबा जिवीत लग्ना जिवीत भाग्यवंतपणान जियोंक आमकां तुवें वाट दाखयल्ल्या खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आयच्या ह्या संभ्रमाक उदार मनान दान दिल्ल्या हर एकल्या दानी खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत विविध रितींनी कुमो करच्या हर एका व्यक्ती खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका मोगाळ व्यक्ती खातीर. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. थोडो वेळ मौन रावून आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ली असर्या मोतीक हाडया. मुसलमानल्या घडयेतावन आजून वरेक ताणें आशिर्वादांची जर कुर्पेची नदर आमचेर घाल आमकां ताणें सांबाळला देखून मौनपणान आमकां लाभिल्ल्या सोर बेसावां खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सोम्यान आमचेर वतल्या आशिर्वादां खातीर आमी सोम्याक कितें पाटी दिवचें. फकत सोमी आमचो म्हजो आनी तुमचो मोग आशेता देखून आमी गावयांगी तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता. आमी जल्माल्या घडयेतावन ताणें आमचेर वतल्या आशिर्वादां मोतीक हाडन सोम्या सांगया सोम्या म्हजें उपकारी मौन इतलेंच हांव तुजो मोग करता. ह्या घडयेतावन चड मापान तुजो मोग कर म्हजें उपकारी मौन हांव तुका दाखयतलो म्हणली बासावणी कर. चिंतून भक्तीन मोगान हें गंथार आमी गावया. तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता
तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायां थळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना. आमच्या जिविताचे समर्पण आमी करया. सोम्यान जेजू म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पिता. तूं जावन आसाय म्हजो देव, तूं जावन आसाय म्हजो इश्ट, तूं जावन आसाय म्हजें सर्वस्व. सोम्यान जेजू ह्या पवित्र वेळार हांव तुका समर्पिता म्हजी कूड. पातकांत हांव पडलां तरी मेळो हांव जालां जाल्यारय हांव पात येतां. तूं म्हाका राखताय, तूं म्हाका बक्षिताय, तुज्या बेसावांनी म्हाका तूं भरताय. सोम्या जेजू म्हजी सगळी कूड हांव तुका समर्पिता. म्हजो आत्मो तुका हांव दितां. सोम्या जेजू म्हजें जिवीत तूं स्विकार कर. ह्या पवित्र वेळार म्हाका तुजो जावन स्विकार कर. सोम्या सर वायटांतलें म्हाका सुडका दी. म्हज्या मतींतलीं सर्व चिंतनां तूं पवित्र कर. म्हजी जीब तूं बरी कर. सर वायट उलोवण्यांतलें म्हाका तूं पयस दवर. म्हजे दोळे तुका समर्पिता. जेजू बरें पळोवंक हांवें तें वापारीशें कर. सोम्या जेजू म्हजी सगळी कूड तुका समर्पिता. खंयच्याय वायटाक हांवें बली जायन अशें म्हाका राख म्हूण तुजे लागीं हांव परतां. म्हज्या जेजू खंयच्याय वायट वाटेन हांवें वचनाशें सदांच तुज्या वाटेन हांवें समकोन म्हजे पांय हांवें पवित्र करूंक म्हाका तूं आदार दी. सोम्या जेजू म्हजें कुटुंब हांव तुका समर्पिता. म्हज्या कुटुंबांतल्या हर एका व्यक्तीक तूं आपूण तूं गूण कर. तांच्या जिवितांत गरज आसा ती दैवीक ससाय तांकां तूं फावो कर. सोम्या म्हज्या शेजारच्यांक तुका हांव समर्पिता. तांचेरय तुजें बेसांव घाल. म्हज्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एकल्याचेर तुजें बेसांव घाल. फिरगस कुटुंबान विविध तरान वावर करच्या हर एकल्याक तूं सांबाळ. प्रत्येक जावन तुजें विशेश आशिर्वाद ह्या फिरगस कुटुंबाच्या विगाराचेर मनादीक पाप अनिल डिसोजाचेर तूं घाल. तांच्या वावरान तांकां तृप्ती दी. ह्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एकल्याचो सहकार तांकां मेळोवन हें फिरगस कुटुंब आदर्श भावार्थाचें केंद्र जावन बदलूंक तांणी काडची ती मिनत फळां बरीत कर. तशेंच हांगासर सेवा दिवच्या फादर लियो चेरी तुजें बेसांव घाल. तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या मतीक समाधान दी. हांगासर विविध तरान सेवा दिवच्या धार्मीक भयणींचेर तुजें बेसांव घाल. तांच्या मिसावान तांकां जैत लाभय. फिरगस गवळी परिशदेच्या उपाध्यक्षाचेर, कार्यदर्शीचेर, आयोगाच्या संचालकाचेर, सर गुरकाराचेर, प्रतिनिधीचेर, संघ संस्थांच्या मुखेल्यांचेर विविध तरान ह्या फिरगस कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक सेवा दिवच्या हर एकल्याचेर आयच्या ह्या संभ्रमांत वांटेली जाल्ल्या हांगासर आजाराच्या हर एकल्याचेर आमचें तुजें बेसांव घाल. आमची जिणी तुका समर्पिता. सदांच तुज्या कुशेक खालतीमान घाल. एक बरें नितळ तुका बेसवात तसलें जिवीत सारच्याक आमकां तुजो आदार दी. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. येद्या व्हडा साक्रामेंता म्हणलें कंथार गावन आमी सोम्याचें बेसांव सोडया. येद्या व्हडा साक्रामेंता साश्टांग नमन करुया. परवेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आधार्या. सर्वणवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती सा
पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समस्त मी नावडता आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगे सारखो तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. सकडे आमी उबे रावया. मोगाचेनो 1, 2, 3 कळोवण्यो. एक भायर येतना आमच्या सांजूद पूण शेताचें स्टॉल आसा. कोणायकी कितें भक्तीक वस्तू बूक कोंतां बेंतिन्यो आनी कितेंय जाय जाय इमाज्यो हांगासर आसात त्यो तुमी घेवच्यो. तशेंच ह्या पूण तळार कोणायकी मिसां दिवंक आसात, मुर्दो दिवंक आसा, दान दिवंक आसा जाल्यार इगर्जेच्या मुखार थंयसर आसात, थंयसर वचून तुमी दिवचें. आनी तिसरें आतां निमाणें गीत गायन मंडळ गायता. गीत जाल्लेंत आमी सगळ्यांनी हॉलाक वयचें. आमी वेगीच कार्यक्रम सुरवात करता. त्या देखून जाता तितले वेगळी वचून तुमची बसका तुमी घेवंक हांव उलो दितां. उडास दवरा. कोणायकी कुडीच्यो गरजो तिसोंक टॉयलेटांक वचोंक आसा जाल्यार मिनी हॉल आसा. मिनी हॉलाच्या फाटल्यान थंयसर टॉयलेट आसात. इस्कॉला कडेन थंयसर टॉयलेट आसात. नाजाल्यार तुमी हेच्या ज्युबिली हॉलांत थंयसर हॉलांत वयर आनी तशेंच बेजमेंटान थंय टॉयलेट आसात. तुमी तसो उपेग असो. पियोवचें उदक मटवांत भायर आसा, हॉला कडेन आसा. ती तुमी पियोवंक हांव तुमकां उलो दितां. त्या देखून गळाई करिनाका. जाता तितले वेगळी वचोंक. ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಗೀತೆ ಆಡಿದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜುಬಿಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಸನಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Devan Pavo Kilo, Eka Meka Kali
स्मरण दे बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.